कित्याक जें एसेंब्लीन जालें तें फक्त नाटक वा तियात्र न्ही म्हणून आमकां पूर्ण कमिटमेंट आहा आमचो की हो प्रोजेक्ट लोकांच्या विरोधान जो लोकांक कन्सिडर करनासतना येता हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावंक जाय. ताजें स्क्रॅप जालें म्हणून खरें आयचे दिसा मुखेलमंत्र्यान हो अनाउन्समेंट करूंक जाय आशिल्लो. नवी सुरवात म्हणटा जाल्यार नवी सुरवात जावं. हांव तुमचे कडेन मागतां की तुमी स्पेसिफीक ताका हो प्रश्न विचारात की मिराबागचें कितें जालें काय म्हणून. ते लोक विचारतात तांची गुडी हांगा हें केल्ली आहा म्हणल्यार तांचो गुडीपाडवो हांगा एक सत्याग्रहाचे जाग्यार जाता. हें म्हाका दिसता गोंयांत सोबना. आतां जो इशू आमी काडला, जे पद्दतीन इशू काडला तो जर काडनाशिल्लो, ते जर ते करनाशिल्ले जाल्यार गोंयांत मिराबाग म्हणटा कळत नाशिल्लें. पणजेकार आतां तामणकार हांगा येता तो एकटो येतलो, हो बाब देविदास आमोणकार येता, पूण पब्लिकाक हें केन्नाच कळनाशिल्लें. सो अशें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टन्स जाता की हें करचें पडटा लोकांक कळपा खातीर. आनी गोंयच्या लोकांक चड करून हिंदू समाजाक हें सारकें कळिल्लें आहा. कित्याक भावार्थ आमचे म्हळ्यार धार्मीक विधी ज्यो जातात त्यो त्या जाग्यार जातात. देवळांचो इशू आहा. सो म्हाका अशें दिसता की हो इशू सगळे हिंदू जांकां चूक चलता, आयचे जें कितें गोंयांत चलना हें गोंय सारकें चलना, अशे हिंदूंक हे जाग्या वयल्यान एक प्रेरणा मेळूंक शकता. आनी सरकार जर बरे भशेन आयकना जाल्यार हो एक हिंदूच मुवमेंट करून आमी हिंदू लोकांक न्याय दिवंक शकता. हें आमी अनावन्स करपाक हांगा आयिल्ले आहा.